आयच्या पहिल्या आनी तिसऱ्या वाचपांत मागण्या विशीं समजणी आमी आयकली. पयलें वाचप उत्पत्ती पुस्तकांतलें. आब्रामाच्या घरा देव तेगा तरणाट्यांच्या रुपार येता, जेवता आनी वेता. आनी वेताना तो आब्रामाक सांगता, हांव आतां सोदोम आनी गोमोरा वाटेन वेतलो, कित्याक तांचें वायट चड चडलां. आब्रामाक गमलें देव आतां त्या 2 शारांचो नाश करतलो. तेन्ना आब्राहाम आपणा खातीर न्हय पूण त्या शारांतल्या लोकां खातीर देवा लागीं मागणें करता. आनी तो देवा लागीं म्हणटा, त्या शारांत फकत 50 जण बरे मनीस मेळ्ळे, तूं त्या गांवचो नाश करतलोय? देव म्हणटा ना. पूण आब्राम जाणा थंय 50 नात, देखून तो म्हणटा 50 न्हय 40 आनी 5 जण बरे मनीस मेळ्ळ्यार तूं तो देश राखतलोय? देव म्हणटा हांव नाश करचो ना. 40 ना, 30 ना, सायबा 20च मेळ्ळे जाल्यार ना, नाश करचो ना. शेवटी आब्राम म्हणटा फकत 10च मेळ्ळे, तूं नाश करतलोय? देव म्हणटा ना. आनी आमकां मागीर बायबलान वाचूंक मेळटा फुडें, सोदोम आनी गोमोरान आब्रामाचो पुतनो म्हणजे आब्रामाच्या भावाचो चलो, ताची घरकान्न आनी ताच्यो 2 धुवो आनी ताचे जावय इतलींच बरीं मनशां आसलीं. आनी देवदूतान तांकां म्हणलें, तुमी शारांतलीं भायर येया आनी सोदोम आनी गोमोराचो नाश जातलो. पूण जावय येवंक तयार ना जालें, तांकां विस्वास ना. लॉत, ताची घरकान्न आनी ताची 2 चलयो त्यो देवदूता बरोबर भायर आयल्यो आनी सोदोम आनी गोमोराचो नाश जालो. आज सोदोम आनी गोमोरा खंय आसा? इस्रायलान गेल्यार मेल्लो दर्या, डेड सी. ताचो नाश कोणें देवान केलो? ना, तांणीच आपणाचेर ओडून घेतलो. तांचें वायट इतलें वाडलें, चड करून तांचें पोजडेपण, पोजडें जिवीत. चिंतूंक जायना तसलें. तुमी बायबल वाचा, मागीर तुमकां गमता कसलें जिवीत सोदोम आनी गोमोराचो लोक जियेतालो तो. देखून तांचो नाश तांणीच करून घेतलो. हें आमचेय सवें कडू येता, आमचेय सवें. हांव कोणाक नागयतां, फटयतां, दुसऱ्यांचो जीव काडटां आनी कितें करतां. आज ना फाल्यां तें म्हजेर पडटलेंच. जर हांव बोगसणें मागिना, हांव देवाच्या पांया लागीं येना, हांव खालतिकाय घेना, म्हजोय नाश जातलो. ही शिटकावणी पयलें वाचप आमकां दिता. म्हणजे आब्रामान आपणा खातीर मागूं ना, हेरां खातीर मागलें, पूण देवान तें मागणें आयकूंक ना. कित्याक आयकूंक ना? कित्याक थंय बरे मनीस नात, पूण बऱ्या मनशांक देवान वाटायलें आनी खोट्यांचो नाश जालो. तिसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें जेजू मागणें करतालो आनी ताणें मागणें सोंपयले उपरांत ताचे शिश्य येवन ताका म्हणटात, आमकांय मागणें करूंक शिकय. तेन्ना जेजू तांकां आमच्या बापा मागणें शिकयता. आनी आमच्या बापा मागणें पळया, इतलें सादें मागणें. तें कोणेय म्हणूं येता. तो क्रिस्तांवाचें मागणें अशें न्हय, तें कोणेय एका हिंदू मनशान म्हणूं येता, एका मुसलमान मनशान तें म्हणूं येता. खंयच्याय धर्माच्या देवाचेर जर तुका विस्वास आसा, आमच्या बापा मागणें कोणेय म्हणूं येता. पळय, त्या मागण्यांक 2 भाग आसात. पयलो भाग, हांव देवाक वाखाणटां, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज येवं, देवा विशीं. आनी दुसऱ्या भागान आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरता. आमचो दिसपटो ग्रास, म्हजो म्हणना थंय जेजू, आमचो म्हणजे आमच्या सगळ्यांचो दिसपटो ग्रास म्हणजे जेवण खाण, आयचें फाल्यांचें न्हय, आयचें कितें गरज आसा म्हाका आज, तें तूं म्हाका दी. जशें हांव
हेरांची पातकां बक्षितां तशें तूं म्हाका बक्षी. हांव हेरांक बक्षूंक तयार ना, राग काळजां शिजयतां आटयतां आनी मागीर कितें जाता, म्हजें जिवीत पाड जाता, म्हज्या जिविताचो हांव नाश करतां. जेन्ना हांव हेरांक बक्षितां आपशीन देवाचें बक्षणें म्हाका मेळटलें. आनी मागीर त्या मागण्यान म्हणटा, म्हाका ताळणेन पडूंक दिवं नाका. आमच्या जिवितांत आमकां सगळ्यांक ताळण्यो येतात, त्या ताळण्यांतल्यान आमी पयस रावूंक जाय, पूण आमकां देवाचो आदारूय जाय, अशें हें आमच्या बापा मागणें. आनी उपरांत जेजू तांकां एक वपार दिता. एकलो मनीस आसलो, मध्यान रातीर ताचो एकटो इश्ट आयलो आनी ह्या मनशा लागीं ताका जेवण वाडूंक कांयच ना. जुदेवांचे परंपरे प्रमाणे जेन्ना एक सोयरो येता ताका जेवण खाण दिवंक जाय. देखून वो मनीस आपल्या शेजाऱ्याच्या एका इश्टागेर वचून दारार मारता आनी तो भितर तान जाप दिता, तो कितें मागता, म्हाका 3 उंडे उश्णें दी. तो भीक मागिना, म्हाका उश्णें दी, म्हळ्यार हांव तुका मागीर हाडून पाटीन दितां. आनी तो म्हणटा, आतां रात जाली, दाराक खिळी घाली, हांव आनी म्हजीं भुरगीं न्हिदूंक गेल्या, तुका दिवंक म्हज्यान जावचें ना. वो दारार मारीत आसा आनी जेजू म्हणटा, इश्टागतीक लागून न्हय, पूण त्या मनशा तो त्रास करता, ताची करंदाय, ताका लागून तो उठून ताका ते उंडे दितलो. तशें जेजू म्हणटा, तितल्या भावार्थान तुमी देवा लागीं मागात. आनी फुडें जेजू म्हणटा, तुमी जर मागशात, बाप तुमकां कितें दितलो? संवसारी वस्तू जेजू म्हणटा, पवित्र आत्मो दितलो म्हणटा. आमी मागणें करतना पळया, पवित्र आत्मो म्हाका दी म्हूण आमी मागणें करता ना. आमी मागता, म्हाका पुताक काम ना, दुवेक सैरीक मेळूंक ना, म्हाका डायबिटीस जाला, म्हजे एक्सिडेंट जाला, सगळ्यो संवसारी वस्तू आमी मागत आसता न्ही. तांतल्यो थोड्यो आमकां मेळटा, थोड्यो आमकां देव दिना. हें आमी समजून घेवंक जाय, कित्याक आमी संवसारी वस्तू मागता. पूण जेन्ना आमी पवित्र आत्मो मागता, देव आमकां दितलोच. कित्याक पवित्र आत्मो देवा सवें आसा, देवाचो आत्मो तो. आनी जेन्ना पवित्र आत्मो आमकां मेळटा, मागीर पवित्र आत्म्याची देणी आसात, बोगसाणें, बावार्थ, बरवासो, मोग, हे सगळीं देणी आमकां मेळटली आनी आमचें जिवीत बदलतलें. म्हण आमचें मागणें जावंक जाय, पयलें सायबा म्हाका पवित्र आत्मो दी, पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी तूं म्हाका बर. मागणें कशें करूंक जाय तें आमकां राजांच्या पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. दावीद राजाचो पूत सोलोमाव, तो राजा जालो, तरणाटे प्रायेचेर तो राजा जालो. आनी देवान ताका म्हणलें, सोलोमाव तुका कितें जाय तें माग, हांव तुका दितलो. सोलोमावन कितें मागलें? सायबा इतले तरणाटे पिरायेर हे तुजे परजेचो राजा म्हूण तुवें म्हाका नेमला, तांचेर बरे भशेन राजवटकी चलोवंक तूं म्हाका तुजी जाणवाय दी. आनी जाणवाय खंयसून येता? देवासून. संवसारांतून तुका जाणवाय मेळना, दैवीक जाणवाय ती. आनी देवान ताका म्हणलें, सोलोमाव जें कितें तुवें मागलां तें हांव तुका दितलो, आनी जें कितें तुवें मागूंक ना, ग्रेस काय, ती हांव तुका दितलो. आनी बायबल म्हणटा, सोलोमाव परस ग्रेस्त राजा त्या वेळार कोणूच नासलो खंय. म्हणटना जेन्ना आमी पवित्र आत्मो दी म्हूण देवा लागीं मागतना, ज्यो संवसारी पळय चिल्लर साद्यो गजाली आसात पळया, त्यो जाग्यार पडटात. आनी त्यो मेळ्ळ्यो जाल्यारय बरें, मेळूंक ना जाल्यारय बरें, कित्याक आमचें जिवीत पवित्र आत्म्यान भरता. आनी जेन्ना आमचें जिवीत पवित्र आत्म्यान भरता, तेन्ना शांती, सवस्काय आमच्या जिवितांत येता आनी आमचें जिवीत फुडें वता. तर ह्या मिसा वेळार आमी देवा लागीं खतखत्यान, परातून आमचेर तूं पवित्र आत्मो धाड म्हणून आमी मागुया.